Now you all see we are here in Naveli constituency. आम्ही आसात आणि Naveli constituency we are on the Naveli Telaulim bridge. Now पहिले म्हणतात ते you all see the street lights घातिल्ले आसा पूण street lights काय पेटनात. Secondly हो bridge इतलो केल्लो इतले funds घालून you all see these are the footpaths. You see the pavers. हांगा लोकांनी चलून वचपा जाय. But the sad plight is या पेवर्सांचेर इतली झाडां आयिल्लीं आसात where people, the pavers were meant for people to walk. But if you go to see the sad plight of the bridge, that पेवर्सांचेर आयज झाडां आयिल्लीं आसात, रान जाल्लें आसा. There is no cleaning, no maintenance, no beautification, nothing. आता लोक जेन्ना ह्या ब्रिजाचेर सांजचे चड करून 6:30 जातकीर जायते लोक हे सायडीक पासार जाता. नावेली वचपाक तशेंच वार्का वचपाक हो रोड आसा, हो ब्रिज केल्लो. पूण आयज ह्या रस्त्यार राती समज आयले जाल्यार काळोख आसता, लायट आसना आणि पेवर्सांचेर इतली हे रान जाल्लें आसा, झाडां आयिल्लीं आसा. हांगा सांगपाक जाणा जुवांनी कितली भोंवता आसतलीं, कितले स्वरूप भोंवता आसतले. सो वॉट people, you can't expect people to walk on the roads, and if people walk on the roads and lights are not there, anybody can meet with an accident. Now let me come to the point. If I'm not mistaken, this bridge was constructed during the former chief minister of PWD minister, the former PWD minister जो नावेलीचो आमदार आशिल्लो चर्चिल आलेमांव, तेणे तेज्या टेन्युरा टायमार हो ब्रिज कंस्ट्रक्ट केल्लो. तेन्ना म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, आय विल नॉट गो टॅक्निकली, बट सांगपा म्हणल्यार कोट्यांनी पयशे खंय हे ब्रिजाक घातले, हे पेवर्स घालपाक खंय कोट्यांनी घेतले, कमिशन घेतले ते आमकां पडना. बट वॉट आय एम सेईंग, वेर इज द मेंटेनन्स. सेकेंड दुसरो म्हणल्यार मागीर आयलो आवार्तान फुर्तादो, द BJP मिनिस्टर, ही वॉज द BJP मिनिस्टर, बट सॅड प्लाइट दॅट नॉट इवन द फॉर्मर PWD मिनिस्टर हू वॉज द MLA ऑफ नावेली चर्चिलाचे लक्षान येना, आणि जो फॉर्मर आमचो BJPचो फिशरीज मिनिस्टर ऑफ नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA ताणें हेजेर लक्ष घालूना. नाव दिस इज ड्युरिंग इलेक्शन्स, ऑल वील पॉप आउट. आतां मशरूम भायर येतले तेन्ना परतून येतले, लोकांच्या दारान वतले. पूण वॉट आर यू ऑल सपोज टू आन्सर टू द पीपल? इज दीस नॉट पथेटीक? आणि लास्ट म्हणटा ते लुईजिन फालेरो हू वॉज द MLA, नाव लास्ट 4.5 years ही हॅज सर्वड एज MLA हियर, बट हेजेर म्हाका तेन्ना केन्नाच लक्ष घालूना. नाव सिन्स ही हॅज रिजायन एंड गॉन, the constituency is orphan. But I thought I came with my team here and we have just seen, and I am requesting the Telauli Panchayat. I am requesting the Telauli Panchayat बाब आमच्या सरपंचाक सांगता की since our constituency is not having a MLA, आयज आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी खंय तरी ऑर्फन जाल्ली आसा. आणि हे जे आवार्तान फुर्तादो जो आसा, एक्स BJP मिनिस्टर, जावं चर्चिल आलेमांव जो एक्स मिनिस्टर आशिल्लो, तेणे एक कंस्ट्रक्शन केल्लें, आयज तांच्या लक्षान ना. पूण मागता हांव आमच्या पंचायत आमच्या सरपंचा कडेन की हाजेर लक्ष घाल. पंचा कडेन मागता, ही एरिया कोणाक लागता तेका मातशें जाता तितले बेगीन एक क्लीन करात, क्लियर दीस ग्रास so that people can walk. And also the Jilla member Cipriano, Cipru म्हणटा तो, after elections I have not seen him. I don't know, maybe he's seen with other people, but I have not seen him on the ground. So I'm requesting the Jilla member Cipru Bab तुही मातशें हाजेर लक्ष घाल आणि पळय की that this is cleared so that people can walk with ease, because pavers are meant for walking. And last, see that the street lights should function as soon as possible, because people are having hurdles. हो ब्रिज बांदून आता 10 वर्सां मायज जाली. ओके, आता ह्या ब्रिजाचेर सांजचे टायमार एकदम सांगता केन्ना आयलो न्ही जाल्यार एक तर हांगा लायट ना. हांगा फक्त तुमकां दिसतले सोऱ्याच्यो बाटल्यो, एंटी सोशल एलिमेंट्स हांगा दिश्टी पडटा. 2 तरेचे लोक आसा, थोडी लवर्सांय दिसतात, तेंची म्हणटा मेंटेलिटी समजोवपा आता काळखाच्या आडान बाबडी येता, नो प्रॉब्लेम. पूण हे आतां एंटी सोशल एलिमेंट्स जर हांगा एकठांय जाले आनी अशें जर फ्लरीश जावपाक लागले जाल्यार फाल्यां आमची बायलां भुरगीं जर हेवटेन पास जातलीं काळोख आसतना, जाल्यार तांकां कितें सेफ्टी आसा? हो ब्रिज हे निवळ करपाक हार्डली 1 लाख ते 1.5 लाख बजेट आसा, व्हडलो बजेट ना. हो बजेट जर पंचायतीन मातसो घातलो जाल्यार पंचायत कॅन इजिली गेट दीस वर्क डन. सो हांव मागता पंचायती कडेन ऑल द कन्सर्न्ड पीपल मातशें लक्ष घाला आनी स्ट्रीट लायटी मातशें जाग्यार दवरात, सो दॅट आमच्या भुरग्यांक, यंग भुरग्यांक, अशें चलयांक बायलांक बी वचपाक मातशें इजी जातलें. थँक्यू, देव बरें.